दवंडे वाठारात रावपी थळावो नगरसेवक लिंडन परेरा हांच्या फुडारपणाखाला थळाव्यांनी मडगांव नगरपालिकेचो मुखेल अधिकारी मधु नार्वेकाराची भेट घेतली। ह्या वेळार संबंधित बिल्डरा कडेन गरजेचे परवाने नाशिल्ल्याचे गंभीर आरोप जाले। प्रकल्पा भोंवतणी उबी केल्ली फेन्सिंग आणि जायरातीचे तक्ते बेगोबेग काडून उडोवपाची मागणी नगरसेवक परेरान केली आणि ही सुवात नागरिकां खातीर उक्ती दवरची अशी आपली भूमिका उक्तायली। मजगती पालिका अधिकाऱ्यांनी ह्या प्रकरणाचो परतून नियाळ घेतले आणि नेमांचे कसले उल्लंघन जाल्यार संबंधित बिल्डरा आड कारवाय करपाचे आश्वासन दिले। आता ह्या प्रकरणात प्रशासन खंयची पावलां उबारतले हाचेर थळाव्यांचे लक्ष केंद्रीत आसा। फेन्सिंग घातला थिंगा विथ एडवर्टिजमेंट घातलेले सो ताका रिक्वेस्ट केलें तांकां उदक काड म्हणून सो हांवें सीओक लास्ट विकाक सांगलेलें ते फेन्सिंग आनी ते सगळे कोण तरी हांवें ते काडपाचें म्हणून कित्याक रेजिडंटाक हेका नाका म्हणून आयज कितें सीओन आयज इन्शुरन्स दिला विथीन सम 48 hours म्हणटा तो विथीन 1 or 2 days गिव इट सम टायम म्हणला इन्स्पेक्शन ऑल्सो बीन डन बाय द इंजिनियर्स द जेई एंड एमी सो द रिपोर्ट हॅज बीन पुट अप एंड आफ्टर द रिपोर्ट द होर्डिंग्स एंड द एडवर्टिजमेंट एंड the कोणतरी कितें आहाय ती will be removed. And I ensured the residents that I'll follow up with this matter and I'll see that that thing will be removed. License आसा पूण तांकां license has been applied for it, but has not been issued. So unless the license is issued, that hoardings and the advertisements should not be put. As to me, that things should be removed. 3 people approached to me. I already conducted inspection, technical section. They will submit the report. And accordingly, I will act. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर गौरांग प्रभू मलकारणेकार।